गोवा राज्य सहकारी बँकेत रामचंद्र मुळे चेअरमॅन असताना जाल्ल्या घुसपागोंदळाचें प्रकरण लोकायुक्ताकडेन सोपोवपाचो निर्णय आयतारा बँकेच्या आमसभेत घेतलो। इतले मजगतीं आपणावेले आरोप सिद्ध जाल्यार बँकेचो राजीनामो दिवपाची तयारी आदलो चेअरमॅन रामचंद्र मुळेन दाखयल्या। आमसभेचो घुसपागोंदळ प्रस्नावेल्यान बरोच बोवाळ जालो। गोवा राज्य सहकारी बँकेची वर्सुकी आमसभा आयतारा पणजे जाली। रामचंद्र मुळे चेअरमॅन असताना जाल्ल्या घुसपागोंदळाचो प्रश्न आमसभेत बरोच गाजलो। ह्या प्रश्नाचेर बँकेत मुळेक कारणां दाखय नोटीस धाडिल्ली। मुळेन हे सगळे आरोप न्हयकारल्यात। कसल्याय चौकशेक आपूण तयार आसा अशें मुळेन स्पश्ट केलें। 2007 वर्सा रामचंद्र मुळे चेअरमॅन जाल्या उपरांत जाल्ल्यो सगळ्यो केशी लोकायुक्त लागीं दिवपाचो निर्णय आमसभेत घेतलो अशें चेअरमॅन उल्हास फळदेसायान सांगलें। Unanimously resolved to refer the matter regarding one-time settlement, illegal one-time settlement, illegal dam-duppat theory, illegal clinching of balance sheet, non-investment of IBI bonds in time, and sale of mortgage properties and banks' own properties, to refer this matter to the Lokayukt as early as possible. 1990 सावन बँकेच्या कारभाराची चौकशी जावची अशी मागणी रामचंद्र मुळेन केल्या। जे ओटीए दाम दुप्पट करणा लागला की 90च्यान जे केसी आशिल्ल्यो त्या केसींक दिला न्ही तो, सो ते केसी कशी दिल्ल्यो, लोन कसो दिल्लो, दॅट शूड बी व्हेरीफायड। त्या वेळार कोण मॅनेजमेंट जे आशिल्ले ते खूब जाण जाले न्ही। म्हाजो टॅन्युअर केन्ना म्हाका 95-98 मागीर प्लस 2005 ते 2007 7 ते मागीर 12 म्हाज्या हातीच्या मदीं हांव ना न्ही। एडमिनिस्ट्रेटर आसा, मागीर कोण चेअरमॅन आसा, सगळ्यांनी ओटीए स्कीम दिल्ली आसा, कोणा आनी दिल्ली आसा, ते सगळे ओटीए स्कीमी हांवें सुप्रीम कोर्टाक, हायकोर्टाक सगळ्या प्रोड्यूस केल्या, त्यावेळी तांकां रिप्लाय दिल्ले आसा। सो वॉट एवर इट हॅपन इन द भितर लोकायुक्त सगळ्यांक हय मान जालो सगळ्यांक। तेणी प्रपोज केला, आय एग्री फॉर दॅट। हांवें पयलीं सांगलेलें न्ही, म्हाजें जर कितें हें जर केलें म्हाका हेणी करपा गरज ना। आय कॅन रिजायन, आय कॅन गो, आय कॅन लेफ्ट द कॉर्पोरेशन। आता हांव तें सांगता की हांव कित्याक नासतना हेणी म्हाका बदनामी करपाक केल्या म्हणून लोकायुक्ताक करून एन्क्वायरी केली, पूण इट इज फ्रॉम 1990। बँकेत कर्मचारी घेताना बरोच घुसपागोंदळ जाला असो आरोप व्हायस चेअरमॅन AMS सिल्वान केला। ह्या प्रकरणात बँकेन कारवाय केली ना जाल्यार दक्षता खात्या लागीं कागाळ करतलो अशी शिटकावणी सिल्वान दिल्या। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष गोंयभर घटमूट करपाचो निर्णय आयतारा फोंड्या जाल्ल्या मोगो पक्षाच्या बसकेन घेतलो। मोगो पक्षाची नवी कार्यकारिणी आनी केंद्रीय समिती डिसेंबरांत वेंचून काडल्या उपरांत लोकसभा वेंचणुके विशीं निमणो निर्णय घेतले अशें पक्षाचो अध्यक्ष आमदार दीपक ढवळीकारान सांगलें। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची एक महत्वाची बसका आयतारा फोंड्या जाली। मोगो पक्ष गोंयभर घटमूट करपाचो निर्णय ह्या बसकेत घेतलो। आज जे मोठे मोठे नेते जाऊन गेले ते मोगोच्या माध्यमांतल्यान ते वयर सरले आणि मागीर त्यांनी मोगो चिड्डुपाचो प्रयत्न केलो। ह्या पक्षांनी तर मोगो सोपोवपाचोच प्रयत्न केलो, पूण मोगो सोपोवपाची ताकद अजून कोणाच्या मनगटीत येवंक ना। युतीच्या सरकारा बरोबरच आमी आसतले। लोकसभेचे निवडणूक जरी एप्रिल-मे म्हयन्यात आसा, तिचो निर्णय आमी नवी कार्यकारिणी केंद्रीय समिती निवडल्या नंतर आमी घेतले, मुद्दाम हांव नमूद करता। साश्टीत मोगो पक्षाचे काम चालीक लावचे अशी थंयच्या लोकांची मागणी आसा अशें आमदार लव मामलेदारान सांगलें। सांखळी मतदारसंघात आमचे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते खूब आसा आनी प्रत्येकाक हे जाय की आपूण जावन मोगो पक्षाचें काम करपाची इच्छा आसा। आनी खरें म्हणजे आज मोगो पक्षाक गरज आसा ती लोकांची। आज खंयच्याय मनशान, खंयच्याय आमच्या मतदारान, फोंडेच्या मतदारान खंयच्या की आपल्याक मोगो पक्षान कांय दिवना अशें म्हणणे पेक्षा आज मोगो पक्ष आपूण कसो घट करतलो, मोगो पक्षाक विटामिन्स कशे दितले आनी जर मोगो पक्ष घट जालो जाल्यारच आमच्या गोंयकारांचें फुडें भवितव्य बरें आसतलें। सांखळी मतदारसंघात मोगोक बरी संद आसा अशी आस्त मामलेदारान उक्तायली। फोंड्याच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। दिवचलच्या कोपाडे गांवांतले लोक बिबट्याच्या भयान दीस काडटात। तांच्या येणावळीचें एकूच साधन म्हळ्यार गोरवां। मात गोरवांचेर वागान हल्लो केल्ल्यान गोरवां चरोवपाक रानां थरपाक लोक भितात। रानां खात्यान पांजरो दवरला, पूण अधिकाऱ्यांनी हो प्रस्न गंभीरतायेन घेवचो अशें लोक मागतात।
कापाड्डे धंगरवाड्याच्या लोकांचो मुखेल व्यवसाय दुधाचो. गोरवा हेच तांचे येणावळीचे साधन. गावाचे लोक बिबट्याच्या भयान जगतात. नागपंचमी सावन बिबटो तांच्या गोरवांचेर हल्लो करत असा. लोक म्हणतात भयान न्हीद पडना. जाऊन मी हांगा दवरले तांकां राखत, त्यांच्या वाड्या कडेन आनी आमच्या वाड्याक रातभर लायट पेटोवन दवरले आनी मी बसन दोनाक न्हिदलो मी. मी काबार केली माझी गोरव दोन नग वाघांनी काबार केलो, 5 नग पळोवन येयलो आणि आता म्हाका झाम पडाना वाड्यात. घरात न्हिदले जाल्यार न्हीद पडाना. वाड्यात फक्त येवन माझी वाड्यात फावड आसता. गोरवांचेर हल्लो वाडत आशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. गायचोच चल्लो. आता त्यांच्या लोनाचेच गाय घेतले सगळ्यांनी. आता आमकां काय वाघाचोच हुस्को, आमकां आनी कसलो हुस्को ना. केन्ना रातचो येत आमकां कळना. वाघाचो म्हणटा भंय दिसतात न्हू. गोरवांचेर हल्लो जाल्ल्यान व्यवसाय आणि येणावळ हातांतल्यान सुटत म्हूण लोक भिल्यात. तांणी राना अधिकाऱ्यांक कळयला. अधिकाऱ्यांनी पांजरो हाडून दिला आणि लोकांनीच तो रानान दवरला. लोक म्हणतात राना अधिकाऱ्यान प्रश्न गंभीरतेन घेऊन बिबट्याक धरचो. हांगासर आता नागपंचमीक आता 2-4 महिने जाला. त्या गायीन आता एक वाघाक एकटी खाल्लेली आसा आणि हांगासर आता थोड्यो 15-20 गायी समज इंजर्ड केलेले आसा. पण ताका एक खंयची गाय शेतां खावन सगळ्यांक उरबडून ठेवलेले आसा आणि ताका एप्लिकेशन केल्लेले फर्स्ट हाका. तेंच्यांनी तो आयज पिजूर हाडून दवरला हांगासर आणि वाघाक तेंच्यांनी मातसो बेगीन धरपाक, कित्याक हांगासर आसले आनी आमकां वचोकूय गावना हेवटेन भायर सरपाक. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.